नमस्कार, गोमंतक टुडे या बुलेटिनान तुमकां सगळ्यांक मायमोगास येवकार। हांव सांजवी। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो। एप्रॉक्सिमेटली एक्चुअल अनएम्प्लॉयड जो आहा पळय न्ही वो 20,000 भुरगे बीन एक्चुअल अनएम्प्लॉयड आसतले। बेरोजगारीच्या मुद्द्यावेल्यान पेटला वाद। मुख्यमंत्री न्हयकारता वस्तुस्थिती आपाचो मुखेली अमित पालेकराचो आरोप। स्मार्ट सिटीची कामां येरादारी खातीर थारपाक लागल्यात। आडमेळी पणजेन जायते कडेन खोडून दवरल्यात रस्ते। फोंडेच्या फ्लॅट चोरी प्रकरणात पुलिशेन 2 जाणांक घेतले ताब्यात। सुमार 10 लाखांच्यो भांगरा वस्ती केल्यो जप्त। गोय फुटबॉल संघटनेक फातोड्डा स्टेडियमाचेर दितलो ऑफिस। खेळा मंत्री गोविंद गावडेचे आश्वासन। सहज पैसो मेळटा म्हूण लोक घुसपल्या ड्रग्साच्या वेव्हारांत पुलिसांनी दिवचे लक्ष म्हणटा मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत। आनी गोयच्या सायबाची नोवेना आनी फेस्ताची तयारी चल्ल्या नेटान। बॉम्ब जिजस बासिलिका सामकार माटो घालपाच्या कामाक जाल्या सुरवात। आता पळोवया खबरो विस्तारात। बेरोजगारांचे बाबतींत मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान केल्ले स्टेटमेंट पुरायेन चुकीचे आसा। हस्तिदंत मोनेऱ्यान बसून उलयले म्हूण जायना। मुख्यमंत्र्यान गांवांनी वचून भोंवचें, ताका बेरोजगारांचो आंकडो कितलो आसा तो कळटलो अशें आपाचो मुखेली अमित पालेकार सांगता। नाका जाल्ली स्टेटमेंटां करून मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत वस्तुस्थिती पसून पळवाटो सोदपाचो यत्न करता असो आरोपूय अमित पालेकारान केलो। गोंयान फकत 20,000 तरणाटे बेकार आसात अशें मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान म्हणिल्लें। हे फाटभुंयेर अमित उलयतालो। जो अनएम्प्लॉयमेंटाचो इश्यू जो मांडलो पळय न्ही, हांव क्लियर कट सांगता। आमच्या एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजीन व्हेरीफाय केलें की 1,10,000 जे भुरगे आमचे कडेन रजिस्टर्ड आसा, भितरले जवळपास 80,000 भुरगे जर पळयत खंय ना खंय तरी प्रायवेट सेक्टरात जॉब करतात। तांचे कडेन फोन करून व्हेरीफाय केलें दे आर डुईंग जॉब इन प्रायवेट सेक्टर। तांच्यांनी आपल्याक गव्हर्मेंटात जॉब मेळचो म्हणून आपूण अनएम्प्लॉयड म्हणटले। हांवें ताका सांगलां तुमी वेगळो कॉलम करून प्रायवेट सेक्टरान जॉब करता म्हणून सांगलां। हांवें जर सरप्रायज थोडे जाण गव्हर्मेंटात जॉब मेळ्ळ्या उपरांत अजुनूय तेंचें नांव कॅन्सल करूंक नासलें। ते म्हणटा ती सिस्टम ताका करूंक लायल्या, बट तें कितें जाल्लें पळय आतां ऑटोमॅटीक जावपाक जाय म्हणटा तें बरोबर आहा। ओके, बट तेंचे म्हणटा आपल्याक आनीक दुसरो जॉब जाय व्हडलो म्हणूनय रावल्या म्हणटा ते आपुणून कॅन्सल करिना। पण तुजें म्हणणें बरें, एकदां मेळ्ळो काय तो डायरेक्टली कॅन्सल जावपाक जाय। तोय ताका सांगला अपग्रेड कर म्हणून। म्हणजे खास करून रजिस्टर्ड केल्ल्या लोकां पैकी तशेंच सामके थोडे भुरगे जे ग्रॅज्युएशन करता, म्हणजे 12वी जालां आनी तेंच्यांनी बेगीन आपले ते सिनियरिटी वाडोवंक जायी म्हणून तेंच्यांनी केला। सो दॅट म्हणजे आपल्या 12वी तो ग्रॅज्युएट करता, एक्चुली तो पोस्ट ग्रॅज्युएट करता, बट तेणी अनएम्प्लॉयमेंट म्हणून रजिस्टर्ड केला। हे जर सगळें पळयलें एप्रॉक्सिमेटली एक्चुअल अनएम्प्लॉयड जो आहा पळय न्ही वो 20,000 भुरगे बीन एक्चुअल अनएम्प्लॉयड आसतले अशें म्हाका दिसता। बट तांच्यांनी जर विचार केलो जाल्यार प्रायवेट सेक्टरांत त्योय बी नोकऱ्यो आमचे कडेन एवेलेबल आसा। आमचो जो CM आसा पळय, ही इज लिव्हिंग इन अ बबल ऑफ खुशमस्करी लोकांचो। एक 20,000 लोक जेन्ना एक ऑनलायन तुमी जेन्ना रजिस्ट्रेशन करता, तो बाजार, इट वॉज अ बाजार ऑफ फेकनेस। गव्हर्मेंट इज shying away from the responsibility of the fact that they have to provide employment and create employment. तुमची इंडस्ट्रियल पॉलिसी आता 14-15 वर्सां जाली येवना जाग्यार ना। How are you going to create employment? What new industries have come? Industries which have been there in Goa have left Goa. हे जर सगळें जर CMांक जर खबर ना न्ही, then he is not fit to be CM of Goa. I think his statement that 20,000 unemployed आसा गोंयान is something that is very disturbing for me. हांव ताका एटलिस्ट 2-3 तालुक्यांनीच 20,000 भुरगे दाखयता जे अनएम्प्लॉयड आसा, म्हजे बरोबर येवचे। ऑर एल्स ते हस्तिदंती मनोऱ्यान बसून जर तो खुशमस्करी ताजे कशें काय तांचे बद्दल सांगून सोंपता की दीज आर द ओनली पीपल अनएम्प्लॉयड, then I think he is living in a fool's paradise. He should get down to ground, go to the streets, go to the villages and find out number of unemployed people.
स्मार्ट सिटी प्रकल्पा खाला पणजेन कामां सुरू आसात. पणजेंतल्यो पायपलायनी तशेंच गटारां पुर्तुगेज तेंपा वयली आसात. तांची दुरुस्ती करपाचें काम सुरू आशिल्ल्यान पणजेंत जायते कडेन रस्ते खणल्यात तर कांय रस्ते बंद केल्यात. ताका लागून येरादारीची कोयडी जाता आनी लोकांची गैरसोय जाता. पणजे महत्वाची खाती आशिल्ल्यान पणजे यो वच करपी लोकांक ह्या खणिल्ल्या रस्त्यांक लागून खूब त्रास जाता. पणजे महानगरपालिकेच्या महापौराक हाचे विशीं विचारल्यार येरादारीची घसमुटी ही येरादारी खात्याची जबाबदारी अशें म्हणून फाट केली. पणजेन आतां सगळे खूब स्मार्ट सिटीची कामां आसा ताका लागून पणजेन कंजेशन जाता आनी ट्राफीक जाम जाता आनी लोक कंप्लेनी करतात. See, now that also we are trying to coordinate with traffic police. They should be deploying their people all over. Now we have raised the issue with them multiple times also. We will go speak to them again. But this is a traffic department. We are trying to get the contractors to do their jobs as fast as they can. But unless traffic steps up and starts doing their job also, now it will be very difficult for us to think. But we will continue having meetings with them and seeing what they can do with it. So that again was, we had to start everything. Central government was going to take back all of the funds. So now within the next 6 to 8 months everything should be done. June is our set deadline for everything. June, July is our set deadline for all of the projects. There can be no delay. This has been told by the center to the state also now. So all of the projects will start. So whatever teething issues there are, we will sort out within say the next couple of weeks, and then everything will proceed smoothly. फोंडे पुलिशेन चोरयेच्या केशीन 2 जाणांक अटक केल्या. संजय हनुमान जमादार आनी दयानंद शेट्टी अशी दुबावतेंची नांवां आसात. आयतारा कुर्टी 3 फ्लॅट फोडिल्ले. चोरांनी पयशे, भांगर आनी चांदीच्यो वस्तू फारान व्हेल्यो. चोरयेक गेल्ल्या भांगराच्यो वस्तू तशेंच पयशे पुलिशेन हस्तगत केल्यात. फुडलो तपास चालू आसा. आठ तारखेक 3 बंद फ्लॅटांनी चोरये जाल्ले आनी कुर्टी जिंगडेमोण ह्या जाग्याचेर ते ओनर आसा फ्लॅटांचे विठ्ठल प्रभू, पुंडलीक गावडे आनी विराज पाटील म्हणून हे 3 फ्लॅट फोडले आनी 3 फ्लॅट हे टॉप ऑफ द बिल्डींग वयले प्लॉट जे लास्ट फ्लोर आहा वयलो त्या हेचेर फोडले गेले. वेळान वचून जेन्ना आमी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट केले तेन्ना अशें कळून येलें की हेच्या पयलीं ह्या पद्दतीचे चोरी जाल्या, सिमिलर मोडस ऑपरंडी. सो इन द मंथ ऑफ मे आनी आमकां अशें इनपूट आसलें की एवरी 6 मंथ हे जो बॉम्बेच्यान चोर येता ते गोंयांत येवन चोरी करता म्हणून आनी आमी तेचे काही हायड आउट प्लेसीस ट्रॅक करून पयलींच दवरलेले. मागीर तीच रातीन हायड आउट प्लेसीस चॅक केले तेन्ना आमकां 2 जाण मेळ्ळे आनी बाय द टायम दुसरो दीस उजळलो आनी तेन्ना कंप्लेनंट येयले. कंप्लेंट लॉन्च केली. सो त्या चोराक पुलिसांनी आमचे अरेस्ट केले आनी तेजे कडल्यान प्रॉपर्टी गोल्ड वर्थ ₹10 लाख आनी कॅश 6,000 हे त्या चोरा कडल्यान तेजी बायक आनी चोरयेक यूज केल्ले इन्स्ट्रुमेंट मेळ्ळे. गोय फुटबॉल असोसिएशनाचे अध्यक्ष डॉक्टर कायतान फर्नांडीस हांणी बुधवारा खेळां मंत्री गोविंद गावडे हांची भेट घेतली. GFAक सर्ती आयोजीत करपाक कांय मैदानां उपलब्ध करून दिवची अशी मागणी डॉक्टर फर्नांडीस हांणी केल्या. आपणाक मंत्री गोविंद गावडेन हाचे कडल्यान सकारात्मक प्रतिसाद मेळ्ळा. तांणी पणजे एक नवें कार्यालयूय दिवपाचें उतर दिलां अशें तांणी सांगलें. फाटल्या कांय दिसांनी बलात्काराच्यो खूब केशी मुखार येत आसात. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण अशी प्रकरणां वळखीच्या लोकां मदींच घडटा. देखून घर भाड्यान दिवच्या पयलीं जतनाय घेवची आनी सादूरताय बाळगुची अशें आवाहन मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान केलें. तशेंच सहजतायेन आनी इजी मनी मेळटा म्हूण लोक ड्रग्स ट्रेडींग कडेन आकर्शीत जाता अशें मुख्यमंत्री म्हणटा. तेच वांगडा गोंयांत गुन्यांव सोदपाचें प्रमाण हेर राज्यां परस चड आसा. पूण राज्यांतल्यो गुन्यांवकारी घडणुको कमी करपा खातीर पुलिसांनी आनीक काम करपाक जाय आनी पुलिशेक हे खातीर गोंयकारांचें सहकार्य लागतलें अशें मुख्यमंत्री सांगता.
बरेचशे फावटी आमी म्हणटा की रेप केसीस आमकां वेगवेगळे कडेन दिसून येता. हांव मुद्दामून आज ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळा म्हणून सांगता की हे जर पळयत इट इज एन मोर दॅन 90% केसीस इज विथ द नोन पीपल. जो खबर आसता वळखता तोच अशा पद्दतीचे इन्सिडंट्स करता. आनी हें कित्याक तर आमी जो विश्वास दवरता एखाद्या मनशाचेर, म्हणजे एखादी फॅमिली आपल्या घरान कोणाक तरी सायडीक विश्वासान दवरता, तो रेंटल रावता, तेच लोक अशे नाका जाल्ले इन्सिडंट्स आमकां करता आसतना दिसता. आनी त्या खातीर आमी म्हाका दिसता म्हणजे गोंयांतल्या समेस्त लोकांनी की कोणाचेर अननेसेसरी विश्वास दवरचो न्ही. आपल्या घरा शेजाराक किंवा आपल्या घरात अशा पद्दतीत अननोन मनशाक केन्नाच रेंटल रावपाक दिवचो न्ही. म्हाजें तर सरळच म्हणणें आसा, रावपाक दिवचो न्ही. की अल्पशें भाडें मेळटा म्हणून ताका आपल्या घरा शेजारी किंवा घरान रावंक दवरप आनी आपत्ती आपल्याचेरूच ओडून घेवप, आपल्या भुरग्यांचेर ओडून घेवप आनी अशा पद्दतीचे वेगवेगळे इन्सिडंट्स काडून पळयत. फाटल्या दिसांनी हांवें जस्ट एकदां रिव्यू घेतालो आनी त्या रिव्यू घेतना आसतना रेप केसीस जर आमी रिव्यू घेत जाल्यार मोर दॅन 80% ऑफ द केसीस विथ अ नोन, म्हणजे नोन मनशा कडल्यान अशा पद्दतीची भुरगीं आसत किंवा बाकीचे आसत हे विक्टीम जाल्ले आसा. आमची पुलीस डिपार्टमेंट वेगवेगळ्यो एक्टिविटीज हाज्या खातीर म्हणजे नॉट ओन्ली इन द हेडक्वॉर्टर्स बट एट द तालुका लेवल्स, एट द म्हणजे डिस्ट्रिक्ट लेवल्स सगळी कडेन वेगवेगळ्या पद्दतीच्यो असल्या पद्दतीन अवेरनेस खास करून इन ड्रग ट्रॅफिकींग हाजेर तर कोणीच इन्वॉल्व जावचें न्ही. म्हणजे आपल्याक खूब बेगीन रीच जावपाक जाय म्हणूनय काही लोक एका बळी पडटात. की इन ड्रग ट्रॅफिकींग करपा खातीर आमी वेगवेगळ्या पद्दतीच्या लोकांक असले ड्रग पॅडलर्स वापरता हे डिटेक्ट जाल्या. हांवें फाटले फावटी प्रिजनान गेलो तेन्ना लक्षांत आयलें की गोंयांतल्या ग्रामीण भागांतले काही भुरगे हे अननेसेसरी अशा पद्दतीन ड्रग ट्रॅफिकाक आपल्याक पयशे मेळटले हाज्या खातीर बळी पडलेले आसा. त्या हांव गोंयच्या समेस्त भुरग्यांकूय आव्हान करता की आपल्याक खूब बेगीन पयशे मेळटले आनी खूब बेगीन चड पयशे जोडचे ह्या नादाक कोणीच लागचें न्ही. आनी असल्या ड्रग पॅडलर्स आनी हांच्या वयल्यान जाल्यार म्हाज्या म्हणण्यार तांची इन्फॉर्मेशन आमच्या पुलिसेक दिवची ही म्हजी रिक्वेस्ट आसा. हांव जशें सदांच सांगता की क्रायम डिटेक्शन रेट आमचो खूब हाय आसा, वीच इज मोर दॅन नॅशनल एवरेज, वीच इज 94%. बट क्रायम रेट जो आसा हो कमी जावपाची गरज आसा. आनी तो क्रायम रेट कमी जातलो आसत जाल्यार दॅट इज नॉट ओन्ली द ड्युटी ऑफ पुलीस. जितके लोक अलर्ट आसतले तितकेच मोठ्या प्रमाणात क्रायम रेट हो खूब कमी जावपाक शकता. आनी त्या खातीर लोकांनी सहकार्य करपाची गरज आसा. पोरण्या गोंयांतल्या सायबाची नोवेना आनी फेस्ताची तयारी सध्या नेट्यान चल्ल्या. बॉम जिजस बेसिलिका सामकार माटो घालपाच्या कामाक सुरवात जाल्या. 24 नोव्हेंबराच्या नोवेनाक सुरवात जातली आनी 3 डिसेंबराक सायबाचें फेस्त जातलें. 23 नोव्हेंबराक सांजे 6 वरांचेर मड्डी मनयतले. फेस्ताच्या दिसा सकाळी 10:30 वरांचेर जावपी ह्या मिसाची येजमानकी चलयतले. ह्या वेळार कार्डिनल फिलिप नेरी फेर्रांव, सिंधुदुर्गाचे बिशप ऑल्विन बरेटो हाजीर रावतले. शेतकी मळा खातीर खूब उदकाची गरज आशिल्ल्यान धार बांदोडे तालुक्यांत 2 धरणां बांदतले अशें उदकां स्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकारान सांगले. सद्याक माती परीक्षणेचें काम चालू आसा. तिळारी कनालाची बेगीनूच दुरुस्ती जातली आनी ताची तांकूय वाडयतले. वांयगणी शेतांचो विचार करून 15 नोव्हेंबर मेरेन सगळ्या कनालांत उदक सोडटले अशें ताचें म्हणणें. जो तिळारीचो कॅनल येता त्या कॅनलाची दुरुस्ती जावपाक शक्यता आसा अशें महाराष्ट्र गव्हर्मेंटान किंवा तेंची जे WR डिपार्टमेंट आसा ताणें आमकां कळयल्लें आसा. आनी तें जालें जाल्यार ताचेर आमी उपाय करपा खातीर पयर एक मिटींग घेतिल्ली WRD ऑफिसर्स आनी PWD चीफ इंजिनियर. तर दोगांच्या समन्वयान
उदकाचे प्रॉब्लेम जावचे न्ही. उदाहरणार्थ ज्या जाग्यार हिली थोडी एरिया आसा, पर्वरी सारखे, कलंगूट सारखे वगैरे आसा, ज्या भागांतल्यान उदकाचे प्रॉब्लेम जावचे न्ही अशा प्रकारची काळजी घेतली वतली. उदकाची अजून गरज आसा आनी त्या अनुसार WRD डिपार्टमेंटान एक नवीन स्कीम तिळारीचेर घेवपाक केल्ली आसा. म्हणजे थंय बंधारो म्हणजे ल्हान बंधार न्ही, बॅरेज बांदून उदक जें आसा पळय न्ही अजून सादारणशे 4 ते 5 लाख उदक सांठवण करपाची कितें अशे प्रकारची येवजण आसा. ती येवजण मुखावेले 2-4 म्हयन्या भितर चालीक लागतली. आनी म्हजो हें आसतलें, उमेद आसतली अशी की 1.5 वर्सां भितर तो प्रोजेक्ट कंप्लीट जावपाक जाय. मॅक्सिमम 2 वर्सां भितर तो प्रोजेक्ट कंप्लीट जावपाक जाय, जेणे करून नॉर्थाची उदकाची अडचण जेन्ना केन्नाय दुर्दैवान एखादी कॅनलाची ब्रीज जाली जर जायत, कॅनल एखादी तुटलो जायत जाल्यार थंय त्या वेळार आमकां प्रॉब्लेम जावपाक जायना. म्हणून ही स्कीम आमी राबोवपाक केल्ली आसा. एकंदरीत गोंय, ज्या गोंयांत जवळ जवळ 200 इंच पावस पडटा किंवा 120 इंचस पावस पडटा, त्या गोंयांत उदकाचे प्रॉब्लेम्स आसूंक जायना. आनी म्हणून त्या नजरेन WRD डिपार्टमेंट नवीन डॅम सुद्दां घेवपाची पळयता. उदाहरणार्थ आमचे धारबांदोडा तालुका आसा, त्या धारबांदोडा तालुक्यात आमी 2 सायट्स पळयल्ले आसात. एक आसा कातोली आनी दुसरे आसा ते काजुमा म्हणटा. ते दोनूय सायट्स हांव स्वता वचून पळोवन आयिल्लो आसा. ताजेर आमचे इंजिनियर्स जे कितें टेस्टिंग करपाक जाय, सॉयल टेस्टिंग वगैरे करपाक जाय ते करतात. आनीक ते दोनूय डॅमाचें काम जें आसा पळय न्ही तें मुखावेलें 1 वर्स भितर चालू जावंक जाय अशा प्रकारची अपेक्षा आसा. बिरेस्तारा कळंगूट पंचायतीन पोरबावाडो कळंगूट हांगा रस्त्याक कुशीक आशिल्ल्या शेतांत नागवाच्या बांदकाम सुवातेर मोडिल्लें सामान उडयतना एका ड्रायव्हराक रंगे हात धरलो. तशेंच वाहन जप्त करून 25,000 रुपया दंड घालो. ही घडणूक आदलो पंचवांगडी एकनाथ साळगांवकाराच्या नदरेक आयल्या उपरांत ही म्हायती ताणें कळंगूट सरपंच जोसेफ सिक्वेराक दिली. अशा प्रकारचे बेकायदेशीर बांदकामाचें सामान शेतांत उडोवप खोपोवन घेवचें ना, तशेंच ह्या घडणुकेचेर कारवाय करतले अशें उतर जोसेफ सिक्वेरा हांणी ह्या वेळार दिलें. आयज हांव म्हापसा वयतालो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटान, तेन्ना म्हाका दिश्टी पडलो आमचो साळगांवकर ही तेजी प्रॉपर्टी आनी तिचो एक गाडी आसली. सो ही गाडयेन पयलें जाल्यार ही डेब्रीज हांगासर विथ गार्बेज उडयता. सो आमी ताका विचारलें बाबा हे हिंचोसान हाडला काय म्हणून. ते म्हणूंक लागलो नागवा आसा, नागवा सकयल ही कितें कन्स्ट्रक्शन चलता आनी हे सगळो माल तेजो. सो आतां जर तर आमी इतली कंप्लेनां केली पुलीस इन्स्पेक्टराक, आयजून पासून कांयच एक्शन येयना. Everything at night time he has done it, and I will never keep quiet until and unless they remove all this garbage or the debris which is here. केरी पंचायतीतल्या वॉर्ड क्रमांक 4च्या वाठारांतल्या रस्त्याच्या डांबरीकरणाच्या कामाक सुरवात केल्या. तशेंच ह्या रस्त्या खातीर 4 लाखांचो निधी मंजूर जाला आनी चडांत चड रस्त्याचें काम केरी गांवांत पुराय जातलें अशें आस्वासन सरपंच दिक्षा गावसान दिलें. केरी पंचायतीच्या वॉर्ड नंबर 4 वाठारांतल्या रस्त्याच्या डांबरीकरणाच्या कामाचो शुभारंभ केल्या उपरांत ती उलयताली. ह्या वेळार उपसरपंच भिवा गावस आनी हेर पंच हाजीर आशिल्ले. आयज वॉर्ड नंबर 4 घोटेली नंबर 2 हांगासर लक्ष्मण माजीक हेज्या रोडाचे आयज उद्घाटन जाल्लें आहा आनी 4 लाखांचो प्रोजेक्ट असो बेगीन आतां जातलो स्टार्ट. आनी इंटरनल रोडांचे सगळे आमी फायली घातलेले आहा, ते बेगिनात सगळे बाबाचे आनी भाभीच्या ग्रुपान सगळे बेगीन जातले. जी मॅडमीन इनिशिएटीव घेवन जी आतां रोड फायली जे मॅडमीन फुडें येल्ले आहा ते फायनान्सा खातीर उरलेले आहा, ते फायनान्सान मॅडम कशी तरी पास करून हाडटली. आनी बाबा आनी मॅडम दोनूय मेळोन आनी हे मॅडमीन रोखडेच पास करून घेवन रोखडें काम स्टार्ट करपाक चालू केला. 4 लाखाचो हो टेंडर आहा. जी इतली वर्साची फायल आसली ती मॅडमीन आतां फायल घेवन फायनान्स पर्यंत गेल्ली आनी फायनान्स एप्रूवल मेळटून रोखडेच चालू जातले. आनी तशेंच हांगासर जे जुलबा देसाय आहा पळय तेंच्यांनी खूब हे घेवन हांगासर पंचायतीत आपण स्वतः येऊन सगळे घेऊन वचून ती फायल बेगिना फुडें गेले आनी तेंचे काम चालू आहा. तशेंच तेंच्यांनी काम चालू करून बेगिनात एक केरी पंचायतीचे इंटर्नल रोड आहा ते हॉट मिक्सिंग करपाचे. शेतकी मळा खातीर खूब उदकाची गरज आशिल्ल्यान धारबांदोडे तालुक्यांत 2 धरणां बांदतले अशें उदका स्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकारान सांगलें. सद्याक माती परीक्षणाचें काम चालू आसा. तिळारी कनालाची बेगीनूच दुरुस्ती जातली आनी तांची ताकूय वाडयतले. वांयगण शेतांचो विचार करून 15 नोव्हेंबर मेरेन सगळ्या कनालांत उदक सोडटलें अशें ताचें म्हणणें.
शिवसेनेचे फुडारी संजय राऊत हाची ईडीन केल्ली अटक बेकायदेशीर आशिल्ली हे न्यायालयाच्या निवाड्या उपरांत स्पष्ट जालांच, पूण त्याच बरोबर केंद्रीय यंत्रणा केंद्र सरकाराच्या इशाऱ्या प्रमाण काम करता हे लेगीत स्पष्ट जाला अशें विधान शिवसेनेचे पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे हांणी केला। सध्याच्या सरकारा आड सगळे विरोधक एकठांय आयल्या उपरांत हे सरकार जाग्यार येतलें अशें विधान तांणी केलां। एक जण आपण पाहतो आणि आता स्पष्ट झाले, काल न्यायालयाने जो निकाल दिलेला आहे त्या न्यायदेवतेला मी आभार मानतो, न्यायदेवतेचे आभार मानतो। पण या निकाल पत्रामध्ये अत्यंत परखड आणि स्पष्टपणाने काही आपली निरीक्षणे त्यांनी नोंदवलेली आहेत। त्याच्यामुळे आता हे जगजाहीर झालेलं आहे की केंद्रीय यंत्रणा केंद्र सरकारच्या पाळीव प्राण्याप्रमाणे वागतायत, ज्याच्या अंगावर जा म्हटलं का त्याच्या अंगावर जात आहेत, बेकायदेशीरपणाने जात आहेत आणि हे संपूर्ण जग बघतंय, देश बघतोय। म्हटलं ना की आपची सुद्धा लोक लढतायत। तेलंगणामध्ये केसीआर त्यांनी तर ते सगळं प्रकरणच लाचखोरीचा प्रकल्प व्हिडिओ सगळ्यांच्या समोर आणलेला आहे। तिकडे सोरेनला लढतायत, छळतायत, ममता दीदींना छळतायत। तर हे सगळे एकत्र झाले तर केवढी मोठी ताकद या देशात उभी राहील याची कल्पना अजून या बेबंद किंवा बेधुंद झालेल्या राज्यकर्त्यांना आलेली दिसत नाहीये। सुमार 100 दिसा उपरांत खासदार संजय राऊत हांची बंदखणींतल्यान सुटका जाल्या उपरांत तांणी आपणाचेर ईडीन केल्ली कारवाय बेकायदेशीर तशेंच राजकीय हेतान आशिल्ली अशें म्हणलां। शिवसेनेचो फुडारी संजय राऊत हांकां पत्राचाळ प्रकरणात घोटाळो केल्ल्याच्या आरोपा वयल्यान ईडीन अटक केल्ली, पूण PMLA न्यायालयांत बुधवारा जामीन दिलो आनी ईडी रावताक केल्ली अटक बेकायदेशीर आसा असो निवाडो न्यायालयान दिला। त्या उपरांत संजय राऊत बिरेस्तारा उद्धव ठाकरेक मेळ्ळो। येता ते 2 ते 4 दिसां भितर हांव उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हांची भेट घेतलो, या शिवाय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आनी अमित शहाची लेगीत भेट घेतलो अशी माहिती दिल्या। आमचे मित्र आणि मनसे प्रमुख राज ठाकरे यांनी एका भाषणात माझ्यावर टीका करताना सांगितलं होतं की संजय राऊतांना ईडीकडून अटक होईल आणि आता त्यांनी एकांतात स्वतःशीच बोलण्याची काय प्रॅक्टिस करावी। मला त्यांना सांगायचं आहे की हो, मला ईडीने अटक केली, ती बेकायदेशीर होती असं कोर्टाचं म्हणणं आहे आणि राजकारणामध्ये शत्रूच्या संदर्भातही अशा भावना आपण व्यक्त करू नयेत की तो तुरुंगात जावा। आणि मी एकांतात होतो जसे सावरकर एकांतामध्ये होते, लोकमान्य टिळक एकांतात होते, आणीबाणीमध्ये अनेक नेते एकांतात होते, तशी माझी सुद्धा अटक राजकीय होती आणि मी माझा एकांतातला काळ सत्काराने लावला। सरकार पैसे खर्च करून नवीन रस्ते बांधता, पण त्याच बरोबर रस्त्याक लागून ज्यो गजाली असतात जश्यो की कोळयो आणि रस्त्याची इतर कामां आता पणजेचे मातशें बरें असतात, पूण पणजेच्या रस्त्या वयल्यान बॅरिगेड्सांची अवतिकाय पळयत जाल्यार ह्या बॅरिगेड्सांचेर कोणाचेंच लक्ष ना अशेंच दिसता। कांय बॅरिगेड सामके निखळोन भायर सरल्यात आनी ताचे खिळे रस्त्या वयर सरिल्ले आसात। चुकोन जर एकल्याची गाडी हाचेर गेली जाल्यार अपघात जावपाची शक्यता आसा। हाचेर कोणाचेच लक्ष ना, देखून सरकारान हाची दखल घेवची जेणे करून अपघात टाळपाक शकतले। वायट हवामानांतल्यान नुस्तेमाऱ्यांची राखण जावची आनी बरें नुस्तें धरपा खातीर तांकां मजत जावची हे खातीर बिरेस्तारा वेळसावच्या नुस्तेकार भावांनी जुंव्याचेर वचून पुजा केली। गोंयचे नुस्तेकार एकठांय येवन नुस्तेमारी करतात आनी धार्मीक नदरेन ते एकठांय रावतात। लादीन हो एक प्रकार गोंयांतल्या नुस्तेमारी समाजाच्या एकचाराचो प्रतीक जावन आसा अशें मत गोंयच्या रापणकारांचो एकवटाचो सरचिटणीस ओलांसियो सिमोयशान उक्तायलें।
आयज आमी वेलसांवचे हॉलांतले नुस्तेकार भाव सगळे जाण हिंदू क्रिस्तांव एक जावन आयज आमी ह्या मोटार येयलेले आसा. हे वेलसांवच्यान ऑलमोस्ट 5 किलोमिटर भायर आसा आनी ह्या आयलँडाचेर आमी लादीन करता, टेम्पलाचेर वचून पुजा करता आनी हे ऑब्जेक्टीव आसा कित्याक आमी सगळे जाण एक जावपाक, एक बरें नुस्त्याचो इल्ड मेळोवपाक, दर्यो शांत उरपाक, हेका लागून आमी हिंगा मागणी करपाक लागून येता. आनी हे एकवट जो आसा आमचो हो राखून घेवचो, हो पर्यावरण जो आसा हो राखून दवरचो, नुस्तेकारांची भलायकी लागून आमी मागता. सो हे आयज एक बरो एक येवपाचो दीस आसा आनी हेजेर सगळ्यांक हांव ह्या लादिनाची सगळ्यांक परबी दिता. वास्को मुणवेल वाठारांत शॉर्ट सर्किट जावन फ्लॅटाचें उजो लागलो. ह्या उज्यान फ्लॅटांतले AC, फॅन, डायनिंग टेबल हे वस्तूंचो लासून गोबर जालो. सुमार 15 लाखांचे लुकसाण जाल्ल्याचे फ्लॅट धनी मिनाक्षी नाटेकर सांगता. घडणुकेची म्हायती मेळटकीर उजो पालोवपी दळान घडणूक थळार धांव मारून उजो नियंत्रणांत हाडलो. Left from the flat. Okay, I went to my office and I went to the court. I was attending my matter in the court. I received a call. They told me that I received a call where somebody informed me that this flat is gutted with fire. Yeah, I came. Fire brigade was there present. Police also came. Electricity department also. 15 lakhs. Short circuit. One sofa set, TV, the TV unit, divan, teapot, then dining table, and then POP was there. Internal bedroom only AC has been gutted. Kitchen is safe, cylinders are safe. आमकां कॉल येयले 11:48 कॉल येयले. आमी तशें सामकें हें केलें टर्न आवट केलें हांगा. जाल्यार पळयत जाल्यार 4th फ्लोरार हें जातालें, उजो पेट्टालें. मागीर आमी आमचे होस सोडले आनी फायर सगळें एक्सटिंग्विश केलें. आनी 2 सिलिंडर आमी भायर काडले आसले सायडी, पूण ते बरें तेंचे पेट्टाले. वॉज अ फायर म्हणजे तेंचे सगळे सिलिंडर बी बंद आसले म्हणटा. एक टायम शॉर्ट सर्किटूय जावं शकता, तें हें ना शॉर्ट सर्किट. घरान कोण नासलें. लॉस ती सांगता न्हू सगळें जळा, ते सगळें म्हारग म्हणून ती सांगता 50 लाख सुमार जालें म्हणटा. गोमंतक टुडे ह्या बुलेटीन हांगा सोंपता. हांव सांजवी तुमचो निरोप घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक TV.